लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी देंवचारान त्या मनशाक मना केलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझुबूल देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी हो मनीस देंवचार काडटा. हेर कोण कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. ताची चिंतना वळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकाचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातलें आनी गोरार गोर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर ताचे राज कशें म्हूण उबें धरतलें. कित्याक बेलझुबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेलझुबुलाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचीं भुरगीं कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटच ती तुमची नीत करतली. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे ताईं खरेंच पावलें अशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस आपले सगलीं हातयारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्यांकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयाराचेर तो पातयेतालो ती सगळी तो अदीक बलिश्ट मनीस काण घेतलो आनी ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागानांत ती म्हज्या आड आसात आनी म्हजे बरोबर पुजायनात ती शिपडायतात. देवाचें उतर हें.